मोगाळ म्हज्या गोंयकार भावंदो आनी भयणांदो स्पेशली मागीर कुंकोळी कॉन्स्टिट्युन्सी हे लोकांचो हांव तुमचे थंय मागतां तुमी जाता तितलें सोदचें कित्याक आज आमच्या आख्ख्या वर्ल्डाक आज असलें दुयेंस आयलां हें कोरोना वायरस आनी इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर लायफ. सो हांव मागतां तुमचे एकल्या थंय हात जोडून तुमी जाता तितलें तुमचें केअर घेवचें, घरां रावचें. अशें परी प्रायम मिनिस्टरान लॉकडावन केलां 21 days हें तुमी पाळचें म्हूण मागतां. पूण एकूच सांगूंक सोदतां मोगाच्या भाव भयणांदो म्हणजे कुंकोळीच्या लोकांक स्पेशली जरी जायते जाणांक त्रास पडटले जे आपल्याक ज्यो जेवणाच्यो खाणाच्यो जावं भुरग्यांक जो सिनियर सिटीजनांक वखदां वा कितें हाडपाक, पूण हें आमी सोंसूंक जाय. आमकां खबर आसा जायते जाणांक त्रास पडटले म्हणून, पूण CMन आमच्या जावं फार्मासी जावं सिनियर सिटीजन जे दुयेंत आसा तांकां फार्मासी सगळे ओपन दवरले आसा, जावं हॉस्पिटलां ह्यो ओपन आसा 24/7. सो हांव मागतां जाता तितली रात करची न्हय, थोड्या लोकांक डिस्टन्स रावून तुमी करचें. आज आमी पळयलां आज 3 केसी फर्स्ट टायम गोंयांत पॉझिटीव मेळ्ळे. सो इट इज व्हेरी डेंजरस म्हाका अशें दिसता कित्याक जे एकल्याक जावप म्हळ्यार ते सगळ्यांक ते स्प्रेड जाता. सो हेजी आमी काळजी घेतलो जाल्यार आमी हालीं घरांत रावून आनी जशे परी आमी म्हणटा लोकांक म्हाका फोन येयत आसा आमी जेवणाक कितें करपाचें वस्तू मेळनाय. सो हेजेर आमकां चिंता आसा. आतां डेप्टी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा आनी तेणें एक मामलेदारान जे सर्क्युलर काडटले आतां जे कोणाली शॉपां आसात ती ग्रोसरी शॉपां तांकां वॉलिंटियर करपाचे जे भुरगे तांकां सामान जे कोणाक जाय तांकां तेणी तांकां लिस्ट करून दिवचें, ते मागीर थिंगा सप्लाय करतले अशें म्हूण आमकां इन्फॉर्मेशन येयलां. आनी ते परी आज कन्सर्न कुंकोळी एरिया जे कुंकोळी एरियाचे जे आमचे PA आसा ते कडेन तुमी फॉर्मां घेवन भरचीं. जे कोणाक वॉलिंटियर जावपाची खोशी आसा ताणें ती फॉर्मां भरचीं. आनी आमचे चांदोर गिरदोली म्हाका हे सायडीन आमचे मारगांव मायना कुट्टोली PI पडटा ते कडेन वचून फॉर्मां घेवन तुमी ती रेजिस्टर करची. जाल्यार तुमकां तो पास मेळटलो, SP तो पास इश्यू करतलो आनी ते परी तुमी वॉलिंटियर म्हूण जातले आनी तुमी जे कोणाक कितें सामान जाय तें तुमी व्हरोन तांकां दिवचें. पूण मागता मोगाच्या भाव भयणांदो एकूच सांगूंक सोदतां जी आमी आज आमचें फर्स्ट इज लायफ, आमचो जीव आसल्यार आमी कितेंय करूंक शकतात. त्या संवसारांत जियेतो जाल्यार पयलो जीव जाय, मागीर आमचें बिजनेस धंदो आमी 2-3 फावटी जेयताय बरे मनीस. सो आमी थोडे सॅक्रिफाय करचें ह्या दिसांनी. कितें चड सगळें आमकां मेळचें ना, पूण जाता ते भाशेन आमी कंट्रोल करून आमचो आमी हें दुयेंसाक तर पयस करतले जाल्यार आमी कितेंय सॅक्रिफाय करपाक जाय, जाल्यारच आमी आनी मुखार कितें करूंक पावतले. हांव एकूच मागतां. दुसरें मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांगा कांय पॉलिटिक्स ना. आज आमी मागता थोडे कितें घालता तूं पॉलिटिक्स करचें न्हू. हिंगा सगळ्यांनी एकठांय रावन कित्याक हें दुयेंस तो गिरेस्त हो गरीब म्हूण आनी जावं तो जातीचो तो बामण आनी तो व्हडलो बारीक मनीस म्हूण हें पळयना, हें सगळें येता. तो काँग्रेस पार्टीचो वा BJP पार्टीचो तो आनी तेच म्हूण हेजे दुयेंसाचें कांय ना. हें दुयेंस येयलां तें आमी सांबाळूंक जाय. तें हुंचे कात धर्म आनी जात चोयना. सो हेजेर हांव मागोता हात जोडून हेजेर पॉलिटिक्स कोणें करपा न्हू. जाता जाल्यार तुमी हेल्प करपाचें मुखार सरून हांव रिक्वेस्ट करता म्हगे एक भाव भयणांक. हिंगा पॉलिटिक्स कांय ना. हिंगा जाता तितलें तुमी सुस्निकायेन जें एडवायस दिला आज आख्खो संवसार आख्या संवसारान हें थोडे कंट्री उरल्याय पावपाच्यो. हितू आज मेन एडवान्स कंट्री तेंको कंट्रोल जायना. आज इटालिया हितू लोक मेलो, अमेरिका मेलो, चायना मेलो. सो आमचेर इंडियेकूय येयलां. आनीक जे आमी गोंया स्पेशली आमी गोंयकार जे कोण आनीक सांगूंक सोदता जे कोण आमचे कोण भायर साकून येयल्यात ते 10 दीस जाले तेंकोडे तुमी क्वॉरंटायन करपाक हें इम्पॉर्टंट. तुमी येयल्यात ते लिपोवन रावनाकाय. तुमी घरां रावचें, भायर सरचें न्हय. जाता जाल्यार तुमी मेडिकल ट्रिटमेंट घेवचो, तुमचें टेस्ट करून चॅक करून घेवचें टेस्ट करून.
हें हांव मागतां. जायते जाण भिवून आपूण दाखयनाय. अशें कोणाकय भावांदो, तुमी तुमचे जीव दुसऱ्याचो जीव तुमी त्रासान घालपाक आमकां नाका. तुमी पयलें बरे जावपाक जाय, ही म्हजें मागणी म्हगे भाव भयणांदो. आनी हांव आनीक एक पावट सांगूंक सोदतां, तुमी जाता तितलें कॅर घेवन आमी तुमचें कॅर करतले. जी कोणाक वखदां जी मेवनात, फर्मास बंद जातात, जरी चांदोचे सायडीन म्हजें ऑफिस टॉप वयतलो, ताका तुमी कॉन्टेक्ट करचे. नाजाल्यार हे सायडीन आमचो आपूस बाब आसा, जॉर्जिना आसा, शरण आसा कुंकोळे, ताकाय तुमी फोन करून सांगचें, जे तुमकां सगळें इंस्ट्रक्शन दितले. आनीक एक पावट तुमी हें म्हजें मानून घेतले म्हूण मागता. आनी जाता तितलें गोवोरमेंटाक तुमी सपोर्ट करून ही आमचें कोरोना व्हायरस हें वचचें म्हूण मागता. आनी जे आमचे दुनिया देवाताय जेजूताय आमी मागोया येता तो इस्टर पासून हें सगळें क्लियर जावपाक. सगळ्यांक तुमकां ही म्हजी 2 उतरां तुमी आयकली आनी तुमी पाळटले म्हूण सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.